आनी खंयचे जेटीचेर सगळ्या जेटीचेर 50 स्टार्ट केला हांगा फुटमण ते सगळे वर्साच्या वर्साचे कंप्लेनी आहा त्यो सगळे रिजॉल्व जाल्ले आहा आनी सगळ्यांक ह्या वर्सा सिजनाक बरें काम करून गावता एसटीबी प्लांटूय एसटीबी प्लांट स्टार्ट केला तो हांगा जाता सर मेंटेन कोण करतले जेटी इनकम्प्लीट पयलो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो पळय JSIDC गेल्लो तो कॉन्ट्रॅक्टर सोडून गेलो आतां परत टेंडर केलो आनी बाकी कन्स्ट्रक्शन हेका गावलो तो 9.9 crores तो आतां पावसाच्या हेज्या खातीर पावसाच्या हेज्या खातीर सगळें स्टार्ट जाता आनी 1 वर्साची पिरियड जाता 1 वर्सान फूल कंप्लीट जाता न्ही टॅक्निकल म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरान कितेंय जावं शकता न्ही कॉन्ट्रॅक्टरान काम सोडना तो ऑटोमॅटिकली तो आमकां टायम लागलो तो ऑलरेडी आमी कन्सल्टंट अपॉयंट केलो JSIDC कन्सल्टंट अपॉयंट करून थंय आमी काम डायरेक्ट दिलें 9.9 crores टेंडर जालो ऑलरेडी दिलो वर्क ऑर्डरूय दिलो वर्क ऑर्डर दिल्या उपरांत सप्टेंबरान स्टार्ट करता 1 वर्साच्या पिरियड तो कंप्लीट सर हे टॉयलेट मेंटेनन्स कोण करतले ना ना ते सगळें टोटल आनी सदांच ज्यो जेटी आहा ती इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्मेंटचो तो स्टेक होल्डराकूच दिल्लो आसता कितल्या वर्कर्स आहा तुमकां ते डिपेंड तेंच्या हेज्या प्रमाणे हांगा आसतले 200-300 कितले पावतले ते ना ना ते पावतले STP प्लांट बसयला कांय प्रॉब्लम टोटल कॉस्ट कितलो आसा 16 lakhs जाला तेजो आनी ते सुद्दां आमी रिपेर करता तो आहा ते ऑलरेडी 20 आहा ते ते म्हणजे ड्रायव्हर किलिंडर जे लॉजिस्टीक आहा तांकां ते आवटेना ट्रॉलरान चला थँक्यू सर